मराठ दारबांदोडा हांगसरल्या डोंगराळ भागात जी नवीनच सुरू जाल्ली चिरेखण हेचेर शेनवारा राती फोंडा पुलीस स्टेशनाचे PI विजयनाथ कवळेकर यांच्या अंडर PSI कृष्णा गावस यांनी हांगा रेड मारलेली आसा आनी हांगा फोंडा पुलिसांनी एक टिलर मशीन तशेंच चिरे आडवी कट करपाची एक मशीन जप्त केल्लें आसा। राती लेट पर्यंत फोंडा पुलिसांनी अननोन पर्सनाचेर एक केस रजिस्टर केल्ली आसा। सद्याक पळयल्ल्या स्थिती पळयली जाल्यार ही चिरेखण गेल्या 8-10 दीस पयलीं सुरू जाल्ली आशिल्ले दिसून येता। तशेंच रस्तोय बी नवीन केल्लेलो दिसून येता। सद्याक दारबांदोडा तालुक्यांत एक म्हयने पयलीं ह्याच भागांत बेकायदेशीरपणे खैरीची तस्करी करतना फॉरेस्टान कांय जाणां अरेस्ट केल्ले, तशेंच खैरीचे लाकूडूय जप्त केल्ले। सो दारबांदोडा तालुक्यांत गेले एक म्हयन्या पासून 2-3 रेड मारलेली आसा आनी त्यो खरेच अशेंच सरकारान लक्ष दवरचें अशी मागणी स्थानिक लोक करीत आसा। दारबांदोडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नीश च्यारी।